रेव्होल्युशनरी गोवन्सा सारको पक्ष आज म्हणटा की आमी दोनूय सीट लढयतले म्हणून तुमकां एडवांटेज दिसता काय तुमकां दिसता की तांची ज्या तरेचो अजेंडा आसा दॅट कॅन टच युअर वोट शेअर ऑल्सो? हे पळय, एक गोष्ट आसा की प्रत्येकाक कितें आसता की ही लोकशाही आसा, त्यामुळे ह्या लोकशाही भितर प्रत्येकाक निवडणूक लडोवपाचो अधिकार आसा आनी त्यामुळे बऱ्याच जाणांक अशें आसता की तो हें केल्या नंतर विधानसभेच्या शेअर मेळो म्हण आतां मेळटलो काय कितें, कारण लोक पळयता आसतना दोन तरेन निवडणूक पळयतात. विधानसभेच्या निवडणुकीक पळयता आसतना प्रत्येक मतदारसंघ वायज पळोवन वोट करतात आनी लोकसभेक पार्लिमेंटाची जी निवडणूक जाता त्या निवडणुकीक लोक पळयता आसतना सेंट्रल पळयतानी करता. त्यामुळे लोकांक दिसता की आपलें मत फुकट वचूं जायना आनी त्यामुळे जांकां कोणाक निवडणूक लडोवं जाय तेंचे फुडलें विजन कितें आसतलें तें कितें कोणाक खबर आसतलें आनी त्यामुळे विधानसभेक मतां पडलीं म्हणून लोकसभेक ती मतां पडटली ही अपेक्षा कोणी धरचें न्हय. आनी भारतीय जनता पार्टीक कांयच फरक पडना, जाय तितल्या जाणांक रावनी, तृणमूल काँग्रेस रावनी, आरजी रावनी, आम आदमी पार्टी रावनी, प्रत्येकाक रावनी आनी आमकां जी मत मारणारे लोक आसा पळय ती मतां थंय वचपाची मतां ना आनी तांकां जी मतां मारतात ती मतां आमकां येवपाची ना. त्यामुळे आमकां प्लस मायनस कांयच फरक पडना, जाय ताका रावनी. तुम्ही म्हणटा प्लस मायनसाचो कांयच फरक पडना? कांयच फरक पडना आज सांग.